explore. Yeah, 25. No, your manpower, our own manpower for digital museum. What is the manpower required? Put our current on the show the tech and everything. About 8 to 10 days. Yeah, 25 sir. ते 10 जण. How much will take? 25. 50 जण, 60 जण झाले. पण त्याचे 60 जण. असे 60 जण झाले. आणि 10 ते झाले 10-12. 70 झाले. ते 10 जण कॉन्स्टंट असतात. त्याचं काय बजेट? त्याचं काय बजेट? Manpower required. Total त्यांचं. Similar to run this facility. No, but on a floor. 8 to 10 people. 8 to 10 people minimum. That can be extended. That will be taken. Just check on this costing. वो फाइनल स्लोप केला गेला तर बरंच चेंज झाला. तो मला स्लोप चेंज झाला होता समजायला नाही. होता महिला रे फायनल गाडी असा Back side. टर्न जातले अरे ओमकार तू एकटा पडता मला काय नाही का सकाळ पोकळा पोळ्यामध्ये महत्वाचो प्रोजेक्ट जेन्ना आमी आध्यात्मिक टुरिजम उलयतात न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर उलयतात आमच्या प्रधानमंत्रीक थँक्यू म्हणटा आसतना आमच्या गजेंद्र शेखावताक थँक्यू म्हणटा आसतना मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान वी गॉट दीस प्रोजेक्ट एप्रूव्ड छत्रपती शिवाजी महाराजाचें योगदान गोंया खातीर खूब आसा आनी एकदा एक राज्याक दिसता थंय छत्रपती आशिल्लो काय म्हणून कोंकण आनी गोंया ताजी नेवल हिस्ट्री बाकीची सगळी फुडल्या पिढीक कळप तशेंच पर्यटकांक कळप की आमची ओळख छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यानूय आसात ताज्या खातीर हे पूर्ण कन्सेप्ट आमी नूतनीकरण पूर्ण रिक्रिएशन ऑफ दीस पर्टिक्युलर फोर्ट इन ट्रिब्यूट ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज जो आमी संकल्पना घेतिल्ली ती सेंटर स्किमीच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव बीन एबल टू स्टार्ट विथ दीस पर्टिक्युलर वर्क आज आमी इन्स्पेक्शन काडिल्लें आमचे डायरेक्टर केदार MD कुलदीप चीफ इंजिनियर बदामी बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स तशेंच कन्सल्टंट आनी बाकीच्यांक घेवन आयिल्ले टू बेजिकली गेट द अपडेट ऑन दीस पर्टिक्युलर वर्क वेस्ट बेंगॉलची इलेक्शनां आयलीं आनी काम खुबशें स्लो जावंक लागलें कित्याक खुबशे लोक जे लेबर आसात ते वेस्ट बेंगॉलचे आशिल्ल्यान गांवांत गेल्ले आशिल्ले आमी टार्गेट टायम दिल्लो आसा ऑगस्ट ह्या वर्साचो ऑगस्ट 2026 भितर दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट नीड्स टू बी मूव्ड फॉर इनॉग्रेशन एंड लोकार्पण करपाची गरज आसा ह्या विचारधारान आमी जेन्ना मूव केल्या थोडे अपडेट घेवप डिजिटल म्युजियम वयर आमी वतकर छत्रपतीच्या हातूंतल्यान स्टॅच्यू बाकीचे तांचे सगळे पळयले जाल्यार एक अपडेट घेवप इन्स्पेक्शन करून आनी ताजे प्रमाणे योग्य तरेन खंय समज उरल्या जाल्यार ते डायरेक्शन दिवन जाता इतले बेगीन प्रकल्प बऱ्या तरेचो प्रकल्प जो पूर्ण देश अभिमानान गोंयाक पळयतलो आनी गोंयकारूय अभिमानान फुडें रावतले त्या हातूंतल्यान एक विचारधारान जो हो प्रोजेक्ट केला आमचे विचार आसा की ऑगस्ट पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून आनी लोकार्पण जातलो
आनी तो समज जालो म्युजीक एंड लायट शो बाकीचे डिजिटल म्युजियम तातले नेवल वॉरफेअर सगळे पयले टॅक्नोलॉजी वापरून छत्रपतीचें योगदान गोंयांत कशें आसा हें पर्यटन धरून गोंयकारांकूय कळपाक जाय ह्या विचारधारान केल्लें आसा. आयच्या इन्स्पेक्शनांतल्यान कितें खंय त्रुटी आसा खंय चेंजीस जाय खंय कितें आनी आसा ताजे खातीर एक रिव्यू घेवपाक मेळिल्लें आसा. आनी खंय समज एडिशनल कितें सपोर्ट जाय पडटलें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी वील एन्श्योर दॅट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इज डन in the best interest of the state and the best interest of this particular project in a true tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj. म्हणून आयचे इन्स्पेक्शनान दिली. सो कितलो कॉस्ट टोटल जवळ जवळ आमकां सेंट्राकडल्यान जवळ जवळ 100 कोटी रुपया मेळ्ळ्या. सो अरावंड 100 crores will be the project cost which has been there, which support has come from center. हाजे वयर समज कितें जाय पडलें will be at the level of our government and Dr. प्रमोद सावंत ताज्या सपोर्टान फुडले फंड्स कितें जाय पडले ते ताज्या सहकार्यान घेतले. सर कंप्लीट म्हाका दिसता 2026 जातलो. 26 पळय हांव ऑगस्ट 26 उलयतां. आज आमी जुनान 2 तारीख जुनाचे आसा. 15 ऑगस्टाच्या पयलीं कंप्लीट कर म्हूण तांकां सांगिल्लें आसा. सो लोक वाडल्या कितें आसा कशें आसा सगळें पळोवपाक जायल्लें आसा. सो दॅट दीस रिव्यू हॅज टू हॅपन एवरी 8 days नाव सो दॅट वी आर एबल टू कम विदीन द टार्गेट लायन्स. बेजिक्स पयले जाल्यार दिश्टी पडटा की बेजिक्स सगळें कंप्लीट जायत आयलें. सो आतां फायनलायझेशन करतले जाल्यार थोडे प्रोक्युरमेंट आसा जे डिजिटल म्युजियमाक जाय ते सोडले जाल्यार सिवील वर्क्स म्हाका दिसता 1-1.5 म्हयन्या भितर सोंपपाक जाय. सो जुलय एंड ऑगस्ट पर्यंत म्हाका दिसता वी शूड बी रेडी अशें पयल्यार दिसता. पूण एखादी जशे म्हयने वता तशें कळटलें. तांकां टार्गेट डेट दिल्ली आसा आमच्या SPV गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ऑगस्टाची टार्गेट दिल्ली आसा. थोडे लोकल मळ्यावाल्याचो इशू तो विशय म्हाका दिसता ते इट वॉज मिसकॉन्ट्रिब्यूट. एरिया आमकां एडिशनल जाय पडटा पार्किंगाक काय नाका ह्या विचारान आशिल्ले म्हणून आमी कोमुनादी कडेन उलयल्ले. जेन्ना ते शेतकरी भाव आमचे आसा तांकां खंयच हात लायनासतना करपाचें आशिल्लें. पूण जेन्ना तांणी तांचे विचार मांडले तेन्ना ते विचार मानून वी हॅव नॉट गॉन इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो बॅरिकेशन जितलें केल्लें आसा ताच्या भितरूच सगळें काम जातलें. सर पार्किंग हेका खंय आसतलें अंडरग्रावंड काय पार्किंग आणि प्लेस तुमी पार्किंग आमी हांगा ऑलरेडी जागो आसा न्ही. ओके. सो एखादी आनी खंय पार्किंग आमच्या टुरिजमाची जागो आसा जाल्यार थंय आमी इन्स्पेक्ट करून विचार करतले थंय करपाचें काय ना. हय ते अजून आमी हें करूं ना. ते पळोवन आमदारा कडेन उलोवन सगळें पळोवन करचें पडटलें. पूण शेवटी ह्या जाग्यार ज्या तरेन मुवमेंट ऑफ व्हेकल्स जातल्यो ते योग्य पार्किंग खंय जाय ते आयडेंटिफाय करून करचें पडटलें. स्टॅच्यू कितले आसतले हांगा? हो एक आसतलो तो आसतलोच न्हू सद्या आसा तो हो आसा तो हांगा आसतलो आणि आणि आनीक एक. डिसायड आणि एक आनीक तेच्या वर. आनीक त्या स्टॅच्यूचेर सावंड लायट शो बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट केल्ले आसा. सो आतां जग फुडें फुडें पावता आसतना टॅक्नोलॉजी घेवन AI घेवन जशें वापरतात टॅक्नोलॉजी ती टॅक्नोलॉजी एडॉप्ट करून पर्यटकांक आमी कशें ओडूंक मेळटा आनी आमची खरी वळख कशी दाखोवंक मेळटा ह्या विचारधारान आमी तो ऑलरेडी करपाक तो दिला. हायवे ऑब्जेक्ट ना ऑलमोस्ट जाला जातलो फायनलायज जाला ऑलमोस्ट. सर तर हायवे ऑब्जेक्ट जातलो हो सगळे एप्रुवल हायवे बिवे घेवन मागीर तांचे एप्रुवल घेवन आमी केल्ले आसा.